नमस्कार. सदांच चडशी सत्ताधारी पक्षाबद्दल चर्चा जाता. इतल्या खातीर की सत्ताधारी पक्ष कसो आसा, सरकार कशें चलता, लोकांचे उत्फरके कितें आहात, टिका कशी जाता. भोवतेक वेळा सरकाराक धारेर धरपाचें काम सोशल मिडिया करता, सरकारांतले वेगवेगळे ग्रूप करतात आनी इतलेंच न्ही जाल्यार आमचो पळय जो मेन मिडिया तोय करता. पूण गोंयान भितर आमी पळयतात की विरोधी पक्षाक धारेर धरपाचो एक प्रकार सगळे कडेन चलता. इतल्या खातीर कारण विरोधी पक्ष विधानसभेन ज्या पद्दतीन झगडले एकामेका कडेन ते आतां फोण्या पोटनिवडणूक जाता. तातूंत भितर कांय अश्यो भितरल्यो गजाली भायर आयल्यात, घुसपागोंदळ भायर आयल्यात. त्याच विशयाचेर आज आमी साडेतोड नायक घेतात. 3 मानेस्त आमचे कडेन आहात. आमचे कडेन अमरनाथ पणजीकार, काँग्रेसचो प्रवक्तो. आमचे कडेन विशाल भगत, गोवा फॉरवर्डचो स्पोक्सपर्सन. आनीक आमचे कडेन विशाल पै काकोडे. तर सगळ्यान पयलीं हांव विशाल तुजे कडेन येता. तूं सदांच एक एनालिस्ट म्हणून काँग्रेस पक्ष आनी एकूण विरोधी पक्ष हाजें काम सदांच बारीक पळयता आनी ताजेर धार टिका करता. आनी तूं विधानसभेंत आतां मेरेन ह्या संदर्भांत एक चाबूक घेवन बशिल्लो आमकां दिश्टी पडटा. तर म्हाका तुजे कडल्यान जाय, तूं ह्या ऑपोजिशनाक एसेंब्ली तुवें पळयली आनी आतां तूं पळयता फोंडे पोटनिवडणूक, हे संबंद तूं कशे तरेन पळयता? पळय, गोंयांत सद्या परिस्थिती अशी आहा की हांव विरोधी पक्षा कडेन कित्याक पळयता परफॉर्मन्स, बिकॉज विरोधी पक्ष जो आसा तो 67% वोट्स घेवन 2022 आयिल्लो. सत्तेर जो भाजप आसा हाका फक्त 33% मतां मेळिल्लीं. म्हणटकीर चड लोकांचें रिप्रेझेंटेशन हे 7 आमदार करतात. पूण दुर्दैवान जालां कितें की 7 आमदारांचो जो मुखेली आसा, लिडर ऑफ ऑपोजिशन, ही हॅज बिकम लिडर ऑफ प्रिविलेजीस, LOP. ह्यो प्रिविलेजीस घेवपाच्यो, सुखसोयी भोगपाच्यो हे सोडून ताज्या पलीकडे तो कांयच करिना. आनी हे टायम एन अगेन फाटली दोन वर्सां आमकां दिश्टी पडटा. आतां हें कित्याक जाता हाजेर तुमी म्हणजे जर्नलिस्टय खूब फाटी हाजेर उलयतात, गोमंतकान हाजेर खूब फाटी उजवाड घाला. पूण हातून म्हाका दिसता की देर इज समथींग वीच इज कॉल्ड एज सेटिंग. आनी हें सेटिंग जाता म्हणून ही परिस्थिती आज गोंयांत आसा अशें म्हजें सामकें ठाम मत आसा. आनी हांव तुका फुडें उदाहरणां सांगता म्हणजे वाय आय हॅव अरायव्ड एट दीस कन्क्लुजन. ओके. अमरनाथ, काँग्रेस पक्ष गोंयचो एक म्हत्वाचो पक्ष. 7-8 म्हयने भितर गोंयान विधानसभा वेंचणूक जावपाची आसा. सो सगळे पळयतात काँग्रेस पक्षा कडेन एक म्हत्वाचो मेन ऑपोजिशन पार्टी म्हणून की बाबा काँग्रेसची स्ट्रॅटेजी कितें आसा. काँग्रेस ह्या सगळ्या कडेन BJP तूं पळयलां, BJP जालो एक हावको, तो सगळ्यांक खावन उडयता कशें तरी दिसता. तुमी जिखून हाडटात ते व्हरतात. आतां पयर आमी पणजे पळयलें, काँग्रेसीन जी पळय म्हत्वाची आघाडी आहा ताका सपोर्ट केल्लो, पूण BJPच्या बाबूश मनसुदान 27 जागे जिखले 30तले. एक मोठो एक वादळ अशें BJP आमकां दिसता. आनी BJP कडेन आमी पत्रकारी एक इलेक्शन मशीन अशे तरेची पळोवपाक लागल्यात. सो तुमचेर पळय जी टिका जाता इतले लागीं वेंचणूक आसतना तुमचो पक्षच ना नपश्चात करून BJPन उडयलो काय कितें अशे तरेची एक टिकाय जाता. तूं हाका कशी जाप दितलो? काँग्रेस पार्टी आयज वचत थंय दिसता. पण तुमी जे उलयता तेगे म्हणटा काँग्रेस पार्टी नाय नमट जाली जावं तुमी एकदम नेगेटीव स्टार्टूच करतना नेगेटीव केला. कारण विशयच आमचो तो आसा. पळय आमी हरशीं सुद्दां की तो बरो विशय घेतात, पूण विशयच कितें घेतला? नेगेटीव करप हें म्हाका दिसता बरोबर न्हू. कित्याक काँग्रेस पार्टी सदांच ग्रावंडार आसा. काँग्रेस पार्टी सदांच सगळे विशय घेता. हय. आनी जे लोकांचे विशय आसा, बरोबर, आंदोलनां आसा, बरोबर, लोकांची आंदोलनां आसा थंयसर वयता. स्वताहून काँग्रेस पार्टी आंदोलनां करता. हय. आयज सकाळी हय आंदोलन जालां. बरोबर. आयज प्रोटेस्ट जाला. हय. जें गोंयान भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जें सरकार दिवंक शकना, सुशासन दिवंक शकना, बायलांक प्रोटेक्शन दिवंक शकना, चलया भुरग्यांक प्रोटेक्शन दिवंक शकना, त्या खातीर आयज सकाळी प्रोटेस्ट जाला. सो सगळ्या प्रोटेस्टांक काँग्रेस पार्टी वांटेकार जाता. गोंयचे सगळे प्रश्न विधानसभेन आमचे आमदार ठामपणे मांडटात, गोंयकारां खातीर झगडटात. आनी म्हाका अजाप दिसता तुमी स्टार्ट करतना नेगेटीव करता. विशयच आमी तसो आमी विरोधी पक्षाची कामगिरी चर्चा करपाक हांगा जमल्यात. आनी हांवें म्हणलां सुरवातेकूच म्हणलां हरशीं सत्ताधारी पक्षाची पाखां काडटात. पूण जालां कितें गोंयान सगळेच म्हणून काँग्रेसी कडेन दुबावान पळोवपाक लागल्यात. आनी विशालान तर अभ्यासपूर्ण रितीन सामकी तयारीच करून आयला. काँग्रेसी कडेन दुबावान पळोवपाची कांयच गरज ना. काँग्रेस पार्टी सदांच गोंयकारां खातीर
आनी गोंया खातीर, गोंयचे धर्तरे खातीर, गोंयचे मातये खातीर, गोंयचे जमनी खातीर, गोंयच्या उदका खातीर सदांच ओके व्हेरी नायस. आमचे बरोबर आहा विकास भगत. म्हाका विकास सांग, गोवा फॉरवर्ड तुमी सदांच म्हणटात की तुमी एका युतीचो भाग, पण काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड हांचे भितर एक दुबावाचें वातावरण सदांच क्रिएट केल्लें दिसता. इनफॅक्ट भितरल्यान तर ज्यो पळय इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा, बातम्यो मेळटा त्या प्रमाण ऑपोजिशन लिडर आनी तुमचे भितर एक भितरल्यान घुसपागोंदळ आसा. ना आमी 2022 काँग्रेसी कडेन अलायन केल्लो आनीक आमी आमचे अध्यक्ष सदांच म्हणटात की 22 ते 27 मेरेन आमी काँग्रेसी बरोबर रावतले. तो काँग्रेसी आमी सदांच आमचो व्हडलो भाव म्हणटात, पूण ते आमकां धाकलो भाव म्हण मानून घेवपाक म्हाका दिसता कांय गजाली कडेन तयार नात. जे फाटल्या विधानसभे भितर तुमी पळयलें आसतलें, सेटींग जुडास अशें कितलीशीं उपमा आमकां ते तांच्या एलोपीन दिली. अशें पळयतकीर मागीर एकदां आमकां हें दिसता की कितली तेंप म्हण आमी हें सहन करप आनी कितली तेंप हें बरें आतां जालें, फुडाराक ह्या लोकां बरोबर मुखार वतना आमकां हे लोक अशें त्रास केल्यार मागीर कितें करप, हो आमचो सदांच प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. म्हणूनच पयर स्टेट एक्झिक्युटीव मिटींग जाल्ली आमची, त्या वेळाचेर पक्षान आमचें ठरयलें की आमी 25 जाग्यांनी आमचें ऑर्गनायझेशन बिल्डअप करप आनी जर जाता एलायन्स जालो जाल्यार बरें, ना जाल्यार आमी आमच्या ऑर्गनायझेशन मुखार वचप. सो तूं मान्य करता गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसी भितर जें बरें वातावरण आसपाक जाय आशिल्लें तें ना सद्या? ना, एक बरें एक युती म्हणून एक बरें जें वातावरण उरपाक जाय जेणे करून काम करपाक मजा येता, सगळें येता, तें आमचे भितर ना. हें सगळें लोकांक मान्य करता. व्हेरी गुड. आमचे मदीं आतांच जॉईन जाले संदेश तळेकर भाऊ, आम आदमी पक्षाचे स्पोक्सपर्सन. संदेश बाब, तुवें ही चर्चा आतां आयकली. ऑपोजिशन सगळ्यांनी एकठांय जावन एक कितें तरी काँग्रेसी सारको एक पक्ष आहा, तो मुख्य विरोधी पक्षान मानतात आनी तुमची सगळी लढाय एक येदो व्हडलो महाकाय पक्षांत जाला संपूर्ण देशान आनी गोंयान, त्या भारतीय जनता पक्षा कडेन आहा. अशे वेळार तुमचे भितर युती ना, तुमचे भितर घुसपागोंदळ आसा, तुमी एकमेकाचेर आरोप प्रत्यारोप करितात. कशें वतले तुमी फुडें आव्हान हें स्विकारून? सगळ्यात पयलीं सगळ्यांक नमस्कार. मेन म्हणजे प्रत्येक गोंयकाराचें आज फिलींग आसा की गोंयान भारतीय जनता पार्टीचें जें कुशासन आसा, भारतीय जनता पार्टीचो ज्या भशेचो व्यवहार तांचो लोकां कडेन आसा, ज्या भशेचे गव्हर्नन्स गव्हर्नन्स तांच्यांनी गेली 10 ते 14 वर्सां दिला. सो आज एक जनरल फिलींग प्रत्येक गोंयकारा मदीं आसा की हें जें साम्राज्य आसा तें काबार जावचें आनी खंय तरी एक बरें राज्य गोंयान येवचें. पूण हें करपाक जर जाय, सिरियसली करपाक जाय जाल्यार खंय तरी प्रत्येक ऑपोजिशनान एक सिरियस स्टेप घेवचें पडटलें. आमी गेलो काही काळ म्हणून आमी काही गोश्टी कडल्यान सदांच पयस रावले. आमी गेलो काही काळ हें पळयलें की फक्त लोकां मुखार आमी एलायन्स जाय हें नाटक केलें, पूण खऱ्या प्रमाणान जे प्रयत्न एलायन्साक जावपाक जाय आशिल्ले ते खंयच्याच ऑपोजिशना कडल्यान जावना. पूण तुमी आतां फोंड्या कॅन्डिडेट घाल्ली? हय, घातलो. कित्याक घातलो? जेन्ना आमी पळयताले काँग्रेसी कडेन आमी उलयल्ले, आमचे अध्यक्ष जेन्ना वाल्मिकी बाब नायकान अध्यक्षपदाचो कारभार स्विकारलो तेन्ना सहज सांगिल्लें की वी वील इनिशिएट. त्या प्रमाणे आमी प्रत्येक अध्यक्षा कडेन उलयले, आमी तांकां एप्रोच केलो. पूण जेन्ना काँग्रेस पार्टीचो अध्यक्ष सहज येवन मुखार सांगतलो की गोवा फॉरवर्ड आनी आमी हेंचे प्री पोल अलायन्स आसा, हें सोडल्यार आमकां कोणाचीच गरज ना. पूण ताजे पयलीं तुमचो पळय पक्षाचो प्रमुख आसा हय. अरविंद केजरीवाल, आनी जाहीर केल्लें न्ही काँग्रेसी कडेन आपूण करचोच ना. तो जाहीर करतकीर वाल्मिकी बाबान खंय तरी पदभार हातीन घेतिल्लो आनी ताजे नंतर जितले खेप आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आयला ताणें ह्या विशयाचेर एकूय भाश्य केलें ना. कित्याक आमी तांकां जें कम्युनिकेशन केलें, आमचें जें तांचे कडेन उलोवप जालें तें तांकांय पटलें आनी ताणें सांगलें की जर मुद्दे पयलीं जर आमी डिस्कस केले, गोंयाक कितें जाय हो सगळें जर आमी बसून डिस्कस केलें, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जर आमी तयार केलो आनी ताज्या नंतर सीट शेअरिंगाचें उलयलें जाल्यार तांकांय हरकत ना, आमकांय हरकत ना आनी म्हाका दिसता बाकीच्यांक हरकत आसपाक. तुवें तिगूय जाणांचें पळयलें, वेगवेगळे पक्षाचे लोक आसात हांगा. आम आदमी पार्टी जेन्ना एक आपलो उमेदवार फोंड्या घालता तातूंतल्यान एक संदेश असो वता की ना, हांची युती आतां फुडल्या 8 म्हयने भितर विधानसभा वेंचणूक जावपाची स्थिती जावपाची ना, आनी ते कारणां दितात. हाजे पयलीं तांचो बाणवलेचो आमदार
ताणें डायरेक्ट म्हणिल्लें की ना आमी केंद्रा कडेन पळोवचे नात, म्हणजे आमच्या हायकमांडा कडेन पळोवपाक आमी युती करतले, पूण ती युती जाली ना. विधानसभा ती आतां मेरेन ही जी पळय घुसपागोंदळ आसा, तुका दिसता विधानसभा आतां जी पळय मेन इलेक्शन जावपाचो युती जावपा सारकी परिस्थिती आसा? पळय राजू बाब, कशें आसा की युती जाय म्हणून कोण म्हणटात? फक्त आमदार. आनी खंयचे आमदार म्हणटात? जे आमदार आपल्याल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन इनसेक्युअर फील करतात ते आमदार युती फाटल्यान लागल्यात. पक्ष संघटनेच्या बाबतीत पक्ष संघटना प्रत्येकाची, आपाची आसूं, गोवा फॉरवर्डाची आसूं, दे आर काँग्रेसीची आसूं, दे आर डुईंग देअर वर्क. जशें अमरनाथान आतां सांगलें की काँग्रेसीची संघटना रस्त्यार आहा, पूण वॉट अबाउट द MLAs? वेर आर दे? दुसरी गजाल, एक नॅरेटिव्ह हांव सुरवातीच्यान कितें म्हणटा की हे अलायन्स म्हणटा ते ह्या पक्षांनी तकलेंतल्यान कुशीन काडपाक जाय. अलायन्स केन्ना जाता? कुबड्यो जाय केन्ना? जेन्ना म्हाका म्हज्या पांयाचेर उबी रावपाची म्हजे कडेन शक्ती ना, म्हाका एकलो फुडें वचपाची शक्ती ना, तेन्ना मागीर हांव कुबड्यो सोदतां. म्हणजे हे जे अलायन्स जाय म्हणटात, आनी पयलीं म्हणजे इट इज अ क्लियर एडमिशन की तांची लिडरशीप फेल जाल्या. दुसरी गजाल, आतां फाटीं तुमी लोकसभेचो इलेक्शन रिजल्ट जालो तेन्ना काँग्रेसीच्या हाणें तांकां आपान कितें सांगलें की बाणावले आनी वेळे आमकां लागून कॅप्टन विर्याताक मतां मेळ्ळीं म्हणून. ZP जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना तांचे थंय आमदार आसून थंय काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट जिखले. आरजीन थंय कॅन्डिडेट घाले कांय कॉन्स्टिट्युएन्सीनी, तांकां बसून हे करून काँग्रेस थंय जिखली. म्हणजे हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ काँग्रेस जावं, आप जावं, आरजी जावं किंवा गोवा फॉरवर्ड जावं, पक्षाचो जर तर कार्यकर्त्या कडेन आनी लोकां कडेन कनेक्ट आसत जाल्यार लोक तांचे बरोबर रावतात. हे सगळे जे नाटक आतां अलायन्स, युती, हात वयर काडप, हात सकयल काडप, हे चल्लां. हे इनसेक्युअर आमदार जे पण तूं इनसेक्युअर म्हणटा विशाल, एक एनालिस्ट म्हणून तुका आमी सहज प्रश्न करूं शकता. तो असो की कोणा कडेन संघटना आज BJP जर सोडली, कोणा कडेन काँग्रेसीची संघटना साश्टी सोडल्यार खंयच ना, ती संघटना सुद्दां ना. आतां गोवा फॉरवर्ड म्हणटा 25 जागे, खंय आहा तांची संघटना? आम आदमी पार्टी, खंय संघटना खंय दिसता? संघटना नासतना जर तर आज काँग्रेस इतले बरे परफॉर्मन्स करपाक शकता पुढच्या इलेक्शनाक, संघटना नासतना जर तर गोवा फॉरवर्ड बरे परफॉर्मन्स करपाक शकता ZP, जाल्यार खरेंच जर तर हांवें एफर्ट्स घेतिल्ले, सगळे जर तर हे आमदार बरोबर राविल्ले. आज काँग्रेसीच्या बाबतीत उलयल्यार 3 आमदार बरोबर कित्याक रावनात सांग? आज 3 आमदार आज तूं म्हाका सांग, मिराबागचो येदो व्हडलो प्रोटेस्ट चालू आसा, आज 40 दीस जाले, काँग्रेसीचो एकय आमदार अजून पर्यंत एकय दीस थंय गेलो ना. कित्याक गेलो ना? सावड्डेचे सेक्स स्कॅन्डल आतां भायर सरला, काँग्रेसीच्या एकाय आमदाराचो ताजेर कित्याक रिएक्शन ना? म्हजे कडेन पळय आतां पयरचे विधानसभेचे हाका येदो व्हडलो बोवाळ जालो, कोणे कोणाक जुदास म्हणलो, सेटर म्हणलो, हें म्हणलें तें म्हणलें. आतां आय गिव यू अ सिंपल एक्झाम्पल. बोवाळ कितें म्हणून जालो की बिलां, आमगे बिलां येवपा जाय, आमची बिलां येवपा जाय. तुम्ही प्रोसिजर हे ते सगळं कुशीक दवरतात आनी फक्त ते बोबो मारतात, बिलां येवपा जाय. आतां हांव म्हजो एक सिंपल प्रश्न, हे विधानसभेचे 13वें अधिवेशन, हाजे पयलीं 12 अधिवेशनां जालीं. ह्या अधिवेशनाक आमदारांनी कितें सांगलें? आमगेली 21 बिलां आशिल्लीं. इफ यू गो बाय दीस रेट ऑफ 21 बिल्स इन वन सेशन, आज पर्यंत 13 अधिवेशन जाले, म्हणजे 260 बिलां आज मेरेन गोंयच्या विधानसभेत विरोधी आमदाराची वचपाक जाय आशिल्ली. कित्याक गेली ना? म्हणजे फेर्दीन रिबेलोन जेन्ना बिल ड्राफ्ट केले तेन्ना तुमी न्हिदांतल्यान जागे जाले. फाटली 4 वर्सां तुमी न्हिदल्यात. तुमचो कसलोच अभ्यास ना, तुमकां दुसरो कोण सांगता ते आयकुपाची तुमची तयारी ना. तुमच्यो हांव सांगता, आय वॉज द OSD ऑफ लिडर ऑफ ऑपोजिशन. ऑपोजिशन MLAंच्यो मिटिंगो जायना आशिल्ल्यो. फक्त येवप, सोयो मारप, च्या पिवप, बिस्कुटी खावप, वचप, अशें चलना. पर्रीकार विरोधी पक्ष नेतो जालो, कित्याक लोक सांगतात रातचो 2 ते ऑफिसर सांगतात रातचो 2, 2:30, 3 पर्यंत. हाचे फाटल्यान अभ्यास जाय, हाचे फाटल्यान थिंक टँक जाय. तुमकां परफॉर्मन्स करपाचें ना. तुमकां फक्त जालें कितें राजूबा की हांगचे परफॉर्मन्स हे रियल परफॉर्मन्स न्ही. सगळे आमदार अमरनाथ पणजेकर, एक आव्हान खूब मोठें आसा. हांव तुमच्या अर्दान सहानुभुतीन उलयतां. आव्हान म्हणजे जर तुमकां 2027ची विधानसभा जिखपाची आसा, एटलिस्ट टक्कर दिवपाची आसा, जाल्यार तुमकां सगळ्या आमदारांक रस्त्यार येवचें पडटलें. संघटनांनी आज हांवें तुमचो मोर्चो पळयलो, प्रभावी मोर्चो जावपा येलो जालो ना. एक थोडे लोक म्हाका तातूंत दिसताले. एक दुसरे आमदार, तो हाणें 3-4 आंदोलनाचीं नांवां घेतले, थंय ताणें वचून पर्रीकार जर आसता
आमी सदांच पर्रीकाराचें नांव घेतात. पर्रीकार जर आसता जाल्यार बारीक ते पळय कुडचड्यार पळय जें कितें सेक्स स्कॅन्डल जालां, गोंय माथ्यार घेवपाचो, सरकार उडोवपाचो, इतली परिस्थिती निर्माण करपाचो. कितें जाता तुमचें अशे तरेचें एक संघटना म्हणून तुमी ह्या तुमच्या फुडाऱ्यांक कानाक कित्याक धरनात? पळय आमचे तिकूय आमदार एसेंब्लीन बरें काम करता. तेंच्यांनी जायत्या आंदोलनांनी रस्त्यारूय देंवल्या. आतां ह्या खिणाक ह्या फाटल्या 2 इन्सिडंट दिता थंय ते पावूंक ना आसतले, पण निश्चित रुपान तेंचें डिस्कशन हे पार्टी कडेन आसता, पार्टी ते विशय घेता. आतां आयचे जी डिबेट आहा ती डिबेट तुमी दवरल्या ती सगळे विरोधी सगळे पार्टीक तुमी आपयल्या. जर बरें केलें बीजेपीक जर आपयल्ले तुमकां धुवन उडोवपाचें. हावेस एकूच उद्देश ह्या आतां म्हाका कळ्ळो उद्देश एकूच की 2027 हय गोंयान काँग्रेसचें सरकार येवचें आनी काँग्रेसी बरोबर ह्यो हेर पार्टी ज्यो तुमकां काँग्रेसी मातशें जागृत करपा खातीर केलां हांवें. तेच. अशें म्हण. जागृत करपाची खरेंच बरी गोश्ट आसा. हय. जागृत करचेच पडटा. हय. आतां काँग्रेस पार्टी म्हटल्या उपरांत फक्त आमदार न्हू, काँग्रेस पार्टी म्हटल्यार संघटना. आतां तुमी म्हटलें फक्त संघटना आमची सालसेटान आसा, एकदम चुकीचें आसा. काँग्रेस पार्टी एकूच पार्टी आसा जी इलेक्शन कमिशन जो आसा गोंयचो ब्रांच, थंयसर तेंच्यांनी जे BLA मागल्या पुराय BLAचें लिस्ट फक्त काँग्रेस पार्टीचे तेंचे कडेन पावला. तुमचो विशालान आनी तुमचे ऑपोजिशन लिडराचेर डायरेक्ट आरोप केला. ना तो आरोप म्हाका दिसता तेंच्यान ते केला हे पळय ताणें डायरेक्ट आरोप केला. आपणे ताजेवर काम केला. तो न्हिदून रावता. ना, तो विशयाचेर कन्ना पर्रीकार पळय. न्हिदना आशिल्लो. पर्रीकाराचें उदाहरण तुमी दिलां. हय. पर्रीकार तो पर्रीकाराचो टिका केला. पर्रीकाराचें बरें म्हाका पर्रीकारान अशीं आंदोलनां केल्या. हय. उदाहरण हांव दिता तुका की त्या आंदोलनांतल्यान कांयच निष्पन्न जावंक ना. जशें इंग्लीश वाय मायभास जाय, पर्रीकारान आंदोलन ना, केलें. केलें आंदोलन. कितें इतलेंच जालें? न्हय, फटींगपणां जाली. तुमचे सगळे फटींगपणां जाली. तुमचे कितलेशे ज्येष्ठ नेते काँग्रेस सोडून थंय गेले. फटींगपणां केली. न्ही राजू बाप्पा आणि दुसरें आंदोलन केलें. अमरनाथ एक हांव अंदर घुसेंगे म्हटलें खंय कॅसिनो. कासिनो घुसेंगे मशाल घेवन गेलो. कितें जालें? आणि अशें मानया पर्रीकारान अशें मानया आंदोलनां केल्या. अशें मानया की सो पर्रीकारान आंदोलनां कितेंय केली बश्टी नाही, नाही, फटींगपणाची नाही, नाही, आंदोलनां नाही, केली नाही, म्हणटा नाही, बरोबर आसा. आंदोलनां आता अमरनाथ बाब म्हाका एक सांग. आंदोलनांतल्यान गोंयकारांक कितें मेळपाक जाय, आंदोलनांतल्यान सत्य भायर येवपाक जाय. बरोबर. सो पर्रीकाराचें उदाहरण तुमी सगळ्याकूच दिवं नाका. पर्रीकाराची आंदोलनां ही फटींगपणाची आंदोलनां आसली. एब्सोल्युटली रायट. आता हांव कितें म्हणटा, हांव पर्रीकाराची बाजू घेयत ना. आनी हांव पर्रीकाराचो हेय न्ही, म्हणजे फ्रेज करपी न्ही, हांव ताजो हेय न्ही. प्रश्न कितें आहा की खंयचो इश्यू घेतलो. पर्रीकारान PAC रिपोर्ट घेतलो आनी 3,500 कोटीचो घोटाळो जो PAC रिपोर्ट एक्झिस्टच नाशिल्लो, पूण ताणें तातूंतल्यान पॉलिटिकल डाव साधलो. आज गोंयचो विरोधी पक्ष नेतो हो पब्लीक अंडरटेकिंग कमिटीचो चेअरमॅन आहा. काँग्रेस आज पार्टी काँग्रेसीचो आमदार एक मिनिट सत्य जे सत्य आसा ते सत्य लोकां माळून सत्य म्हणटकीर आतां फटींगपणां करून सत्य येवप बरोबर. सो दिसना. हांव कितें म्हणटा की आतां काँग्रेसीचो विरोधी पक्ष नेतो हो पब्लीक अंडरटेकिंग कमिटीचो चेअरमॅन आसा. काँग्रेसीचो दुसरो आमदार हो पब्लीक अकाउंट्स कमिटीचो चेअरमॅन आसा. 4 वर्सां जालीं. कितले रिपोर्ट तुमी लोकां मुखार दवरले? बरें, रिपोर्ट दवरले ना, बरें आसा. कितली मॅटरां तुमी इन्व्हेस्टिगेट केली? आज तागेल्या कुंकळे मतदारसंघात पोल्युशनाचो इश्यू आसा. पोल्युशन कोणाच्या अंडर येता? गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन इज कमिंग डायरेक्टली अंडर द पब्लीक अंडरटेकिंग कमिटी. कित्याक थंय स्क्रुटिनी केली ना? दुसरी गजाल, फाटल्या सेशनाक जवळ जवळ एका क्वेश्चन अवराक 60 मिनटां असतात. एक वर 60 मिनटांतली 40 मिनटां ताणें 4,000 कोटीचो ग्रीन सेस घोटाळा म्हणून ताणें थंय कंज्यूम केला. म्हणजे हांवें तो व्हिडिओ बसून पोस्ट केल्लो. आज तो 4,000 कोटीचो ग्रीन सेस घोटाळा विरोधी पक्ष नेतो फुडें कित्याक व्हरना? ओके, संदेश बाब, तूं हे 2 इम्पॉर्टंट पक्ष तुजे मुखार आसात. ऑपोजिशन हांवें म्हणलें तशें विधानसभा वेंचणूक लागीं आयल्या, एका अर्दान फोंडे चलता. हो संदेश लोकां मेरेन कसो वतलो? तूं कशें पळयता काँग्रेसीची जी पळय कितें वाटचाल चल्ल्या, ऑपोजिशनाची एकूण वाटचाल चल्ल्या? पळय, सगळ्यात पयलीं म्हणजे हांव जेन्ना आमची पॉलिटिकल पार्टी एक आंदोलनांतल्यान उबी रावल्ली पार्टी, आनी आमी सदांच म्हणटात की वी आर फोर्स्ड पॉलिटिशियन्स. आमी जल्मजात पॉलिटिशियन कोणूच ना, आमच्या मदीं तर खूब कमी आसात.
आनी आमी सदांच एक गोश्ट म्हणटात की सगळ्यान पयलीं गोंय आनी त्या गोंया खातीर जें बरें जावपाक जाय तें जाय. हें म्हजेंय म्हणणें आसा, म्हजे जे राष्ट्रीय अध्यक्ष आसा तांचेंय म्हणणें आसा. आनी वी वर्क फॉर द बेजीक नीड्स ऑफ द पीपल. हें करपा खातीर आज जर गोंयान एकट्यान येवपाक जाय जाल्यार येवपाकच जाय. हो आमचो प्रत्येकाचें म्हणणें, म्हजें म्हणणें, म्हज्या पार्टीच्या अध्यक्षाचें, आतांचो अध्यक्ष जो आसा ताचेंय म्हणणें आनी सगळ्यांचें म्हणणें. पूण एट द सेम टायम वी डोंट सी आतांय तांच्यांनी अमरनाथ बाबान एक सरळ म्हणलें, फुडले खेप काँग्रेसीचें सरकार येवपाक जाय. हें उतर आतां तांचें आयलें. तांकां आनी एक गजाल सांगपाक पळयता. फाटलें जें सावथ गोवा MP इलेक्शन जेन्ना लडटाले आमी एलायन्स म्हणून लडले, तेन्ना ताणें जर सांगलें, आनी हांव ताका मेजून कॉन्स्टिट्युएन्सी सांगता जंय तांचे बुथार मनीसूच नाशिल्ले. संघटना जर आशिल्ली जाल्यार बुथार कित्याक मनीस नाशिल्ले. हें सगळें आसा तें एक्सेप्ट करून खंय तरी गोंयच्या हिता खातीर कॉम्प्रमायज करून जर आमी जर एकठांय आयले जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचें कुशासन काबार करपाक 5 मिनटां लागची ना. पूण आर यू सिरियस? Yes, तुम्ही we are definitely विरोधी पक्ष एकठांय येवपा आर यू येवपाक जाय सिरियस? आसलें, तेंच्यांनी आतां उदाहरण घालून दिवंक जाय आसलें न्हू फोंड्यां. सो 2027 संदेश बाब, ज्या दिसा संदेश बाब, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट म्हणून हांव सांगता, फोंड्या तुमकां व्हडलें अस्तित्व ना तरी तुमी कॅन्डिडेट घालो. आय विल टेल यू वन थिंग. गेलें एक वर्स वी आर कंटिन्युअसली वर्किंग इन पोंडा. रायट फ्रॉम मोहल्ला क्लिनीक लोकां मदीं वचून आमी खूब काम केलां. आनी आय कॅन टेल यू वन थिंग टुडे. दीस पोंडा इलेक्शन रिजल्ट इज गोइंग टू सरप्रायज लॉट्स ऑफ गोवन्स. बरें, Lots of- विकास तू हे सगळें पळयता राजू बाब. आनी आतां तुका ही उलोवपाची एक संद आसा. सामकी हांव विशाल बाबाचे सामकी मतां समत आसा. कांय गजाल पळय तेणें सांगलें परिकर आत्मरे काम करता, ताका राग आयलो. राग येवपार कांय ना तूं. ज्या मनशाचे बरे गुण आसा ते आमी घेवपाकच जाय आनी जें राजकारण करपाक जाय तें करपाकच जाय. तें मागीर तूं बरें कर कशेंय कर, तितूंतल्यान निश्पन्न कितेंय जायनाका. पूण राजकारण जर तुका सत्तेर येता जाल्यार सगळें करपाक जाय. तो म्हणटालो आमचे प्रेझेन्स, खरेंच तेंचे प्रेझेन्स खंयच ना. सालसेती सुद्दां हांव सांगता हालचे कडेन प्रेझेन्स ना काँग्रेसीचें, कारण ऑर्गनायजेशनूच ना. संदेशाची एक मतां हांव समजता. तो म्हणटालो पोलिंग काणकोणाक पोलिंग एजंट आमीन दिला गोवा फॉरवर्डान, सावड्डे आमी दिलात, कुडचड्यार आमी घातलात तेंगे अध्यक्ष आसून सुद्दां. इतलेंच कित्याक हांगा सांग्यार आमी दिलात. तांकां काय बरी संदी आसली. सावड्डेचो जो पळय मिराबागचो जो प्रश्न चलता, काय बरी संदी आसली. कित्याक गेले ना लोकां कडेन ते वचपाक जाल्ले. काँग्रेस जर आपूण प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी म्हणटा वचपाक जाल्ले. आमी तांचे एक मिनीट म्हाका कंप्लीट करपा दी मरे, म्हाका कंप्लीट कर. दुसरी म्हणल्यार जेन्ना पळय कुडचड्यार हांव डे 1 सावन थंय आसा, डे 1 सावन हांव आसा. तांकां पोलिसाचेर प्रेशर घालपा दोन सगळे म्हणजे 2-3 दीस हांवें थंयच काडलात. हांवें तांच्या अध्यक्षाकय फोन केल्लो, मागीर हांवें आमच्या अध्यक्षाक फोन केलो, म्हणल्यार तूं येवपाकच जाय. आमचो अध्यक्ष आयलो थंय, मागीर ताचे बरोबर तांचोय अध्यक्ष आयलो. थंय येतकच मागीर तो बाकीचे ती जे एक्ट लावपाले ते लायले. म्हणजे म्हाका दिसता ज्या ज्या जाग्याचेर संदी मेळपा जाय त्या संदी घेवपाकच जाय न्ही. काँग्रेसी प्रिंसिपल ऑपोजिशन ते खंयच ना. तुमचे हे सगळे घटक विकास बाब, गोवा फॉरवर्ड, तुम्ही विधानसभेन बरे तरेन कामगिरी केल्या एकठांय येवन आम आदमी पार्टी, सगळेच एकमेका कडेन दुबावान पळयतात. हांव परत सांगता, विधानसभा वेंचणूक तेंकल्या, पोटनिवडणूक मुखार आसा, लोक होय प्रोग्राम पळयतात. लोकांचे मदीं कितें मेसेज वतलो? दुबावान पळोवपाची गरज ना. एक आम आदमी पक्ष सोडलो कित्याक ते केन्नाच इलेक्शना कडेन ते एकठांय येना. डायरेक्ट उलयता की तुमचे म्हणजे तेंचो तो उलयता आमचे अध्यक्ष. पूण ज्या दिसाक अरविंद केजरीवाल सांगतलो की आमी आनी काँग्रेस एकठांय रावत, तेन्ना ते जावंक शकना. हे उलोवन कितें फायदो आहा? गोंयचो अध्यक्ष उलोवन कांय फायदो ना तितून. अरविंद केजरीवाल पयलींच येयला तेन्ना सांगला आमकां ते काँग्रेसी वांगडा वचपाचें ना, आमी सेपरेट वयतले. सो तेंचेर विश्वास दवरप खूब कठीण आहा. ज्या दिसा अरविंद केजरीवाल स्टेटमेंट करतलो सगळे एकठांय जावपाक जाय त्या दिसा जावंक शकता. पूण इतर जे पक्ष आसा तेंच्या बद्दल आकस, तेंच्या बद्दल दुबाव काँग्रेस पार्टीक कांयच ना. ह्या अवेर्थनासून आमी सगळ्यांनी एकठांय येवंक जाय. तुमचो आयचो डिबेटूच आसा, आर ऑपोजिशन ऑन द रायट ट्रॅक. तितून बसून त्या रायट ट्रॅकाचेर ना, मान्य आसा. पूण रायट ट्रॅकाच्या बाजूक पावल्या आनी पावता आसतना बारीक कितें किजिला जाता ती सॉर्ट आउट जातली. खात्री आसा सॉर्ट आउट जातली. तुका सरळ सांगला, तुम्ही जे कितें लोकल लोक उलयतात, ताका बाणावलेच्या आमदारान तुमकां सांगिल्लें पयलीं की ना कितें जावं सेंटरान कितें म्हणून आमच्या आमी एकठांय रावतात, पळोवपाक फोंड्या पळोवपाक जाय आशिल्लें. तुमी तांकां एकठांय रावपा खातीर प्रवृत्त कित्याक करना? आय विल कम टू दॅट. हांवें तुमकां
सगळ्यात पयलीं हांवें एक सांगलें की वाल्मिकी बाबान जेन्ना अध्यक्षपदाचे कारभार स्विकारलो आमी ओपनली अनावन्स केल्लें आनी आमी वी स्टील होल्ड दॅट सेम पोजिशन. आमी म्हणटात की एकट्यान येवया. हांव आनी एक गजाल सांगता. ज्या भशेन फोंडेचो कॅन्डिडेट तांचो डिक्लेअर जालो ताच्या पयलीं सुद्दां तांच्या अध्यक्षा कडेन हांव स्वता उलयलां. आय हॅव स्पोकन टू हिम. हांवें ताका सांगलां की तुमी जर तुमच्या पार्टीच्या केडरांतलो जर कॅन्डिडेट दिलो जाल्यार आमी तुमच्या बरोबर उबे रावपाक तयार आसा. एक असो कॅन्डिडेट तुमी हाडटले जो केन्ना तुमच्या बरोबर आसतलो काय नासतलो हाजो दुबाव आसा तुमकां जाल्यार मागीर तातूंत आमी कित्याक साथ दितले. आमचे आमदार गेली 4 वर्सां आमच्या पार्टींतल्यान निवडून आयले, आमच्या बरोबर आसा. आमकां तो ट्रेंड मोडपाचो ना. कशें आसता जाणा, जेन्ना कॅन्डिडेट काँग्रेसीन दिवपाचो ठरलो तो कोण कॅन्डिडेट दिता ते तांचें काम. तुमी जर प्रत्येकाचे तांचे जर वेव्हाराचे दुबाव घेवपाक लागले जाल्यार युती जावप डिफिकल्ट. तेंचो कॅन्डिडेट आहा ऑर्गनायझेशन खंयचो आहा एमजींतल्यान 18 हाडून तारखेर ह्या 18 तारखेर जॉईन जाला. हय मान्य आमकां. हेच तुम्ही तेंचेकडे candidate खंय केले, आहा? हेच तुम्ही केले. तेंचो तुम्ही कॅन्डिडेट तेच जर बीजेपी करता जॉईन झाला. बीजेपी करता तो बीजेपी candidate करता सारकें तो तुमच्या तोंडांतल्यान कदाचित सारकें उतर आयलें. हें जर बीजेपी करता जाल्यार काँग्रेसीन कोण कॅन्डिडेट येवपो त्यांचो अधिकार. तू तो अधिकार मान्य करपाक शकता. आमकां. एक म्हळ्यार एक संधी असली म्हाका दिसता आम आदमी पार्टीक ह्या वेळार फोंड्या कॅन्डिडेट घालप ना आनी दाखोवन दिवपाक जाल्ले आमकां खऱ्यांनीच आमी मनांतल्यान दिसता की अलायन्स करची म्हणून. हय. मागीर आमकां एक वाट मोकळी जाताली न्ही. पण मान्य केलें ना. पण फाल्यां जर तो कॅन्डिडेट काँग्रेसीन निवडून येवन जर बीजेपी वतलो जाल्यार सुद्दां आमी सपोर्ट जर तरच्यो गजाली उलयत जाल्यार खूब जाता. दिस हॅज बीन प्रेसिडेंट. राजू बाब पळय ह्या येद्याच्या 30 मिनटाच्या संभाशणा भितर हांगा तांचे भितर एकी ना. म्हणून हांव सदांच कितें सांगता की सध्या काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड आसा न्ही दिल्लीच्या, त्याच सामानान तुम्ही फुडें वचात. तुमचे हे जावचें ना. आनी दीस इज अगेन गोइंग टू लीड टू डिफेक्शन. आनी आमकां आज गोंयकारांक खरो म्हणजे वेळ आयला की आमी हांकां सांगपाक जाय बाबा तुमचे इंडिव्हिज्युअल परफॉर्मन्स कितें तें दाखयात. म्हाका एक सांग विचार, एक गजाल ताणें म्हणटा तुमी संदेशान म्हणटा तुमी भितर एक तथ्य, काँग्रेसीचेर लोकांनी विश्वास कित्याक दवरचे. तुमचे 10 लोक गेले मरे. पळय हें कितें म्हाका कळना. काँग्रेसीचेर लोकांनी विश्वास हाका लागून काँग्रेसीन खूब शिकपाची गरज आहा. हांव काँग्रेसी कडेन एसोसिएट आहा फ्रॉम 1979 ऑनवर्ड्स. हांवें आज पर्यंत म्हजी निश्ठा बदलली ना. मडगांवां दिगंबर कामतीचो हांव 3 फावटी इलेक्शन एजंट. पूण जेन्ना दिगंबर कामत डिफेक्ट जावन गेलो हांव ताजे बरोबर गेलो ना. ताजे पयलीं जेन्ना दिगंबराक काँग्रेस तिकेट आशिल्ली तेन्ना आय वॉज विथ हिम. पूण ताजे नंतर जेन्ना दिगंबर बीजेपीन गेलो तेन्ना 5 पुरावो हांवें मडगांव पळयले. तर ही निश्ठा आशिल्ले कार्यकर्त्यांक जर व्हॅल्यू दिलो आनी हांव आमदारांचेर जिखून येवपा नाका. आयकय, बीजेपीन 10 काँग्रेसीचे कित्याक घेतले कारण ते जिखून येतात. बीजेपी सुद्दां आतां म्हणटा जी वेगळी पक्ष आमचो वेगळो पक्ष म्हणटाले की जिखून येवपी म्हत्वाचे. म्हणजे कळ्ळें तुका, जिखून येवप हो निकश. काँग्रेसी कॅप्टन विर्यातो कसो आयलो जिखून कॅप्टन विर्यातोचे कितें वातावरण निर्माण केलें. अशेंच जावपाक शकता. तें वातावरण करतलो जाल्यार ताका कश्ट घेवचे पडटात. आनी हांव आमदारांचेर कित्याक उलयतां कित्याक आमदारांक लोकांच्या टॅक्स पेयराचो पगार मेळटा, संघटनेक मेळना. संघटनेच्या अध्यक्षाक प्रवक्त्याक लोकांचो हें नासता, आमदाराक मेळटा. विरोधी पक्ष नेत्याक तर सगळ्यो फेसिलिटी मेळटा. तर हाजो तुमी उपयोग करचे नात आनी तुमी फक्त अलायन्स जाय आनी कितें जाय हे कशें जातलें. तुमच्या स्वताच्या मतदारसंघात तुम्ही किती परफॉर्मन्स करता तुमची पार्टी ग्रो करपाक. आज अमरनाथान सांगचे कुंकळे मतदारसंघात पार्टीच्यो कितल्यो ऍक्टिव्हिटी जाल्यो काय ना. अमरनाथ बाब, बीजेपी कशें फंक्शन करता तूं पळयता. बीजेपी आमदार आसूं मंत्री आसूं ताका डेली कामाक लायता, प्रोग्राम दिता, तांकां कार्यकर्ते हाडपा लायता, रस्त्यार आपयता सतत मरे. इतलें की तांकां मंत्री काय जाण म्हणटात अरे आमी मंत्री जाल्यात, अजुनूय आमी रस्त्यार येवन अमरनाथ बाब तुम्ही संघटनेचे काम करनात ते करनात. तुम्ही आता काल विरेश बोरकार आरजीपीचो लोन एमएलए तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव करता अगेन्स्ट द स्पीकर. हे विरोधी पक्ष नेत्याचे काम, हे तागेले काम न्हय. पण तुम्ही फाटल्या सेशनाक जे दीस प्रश्न घालपाचो निमाणो दीस जालो ते दीस तुम्ही मिटींग घेतली. तो टायम सोंपतकर म्हणजे क्वेश्चनात जर तर तुम्ही डिबेट सारखे करना जाल्यार खंयची फ्लोर मॅनेजमेंट. प्रायव्हेट मेंबर रिझोल्युशनाचो दीस सोंपलो ते दीस तुम्ही ऑपोजिशनाची मिटींग घेतली, तुमगे लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक. हे खंयचे
म्हणजे कशी हाव यू आर गोइंग आनी तुम्ही थंय सांगता आमी स्ट्रॅटजी करता वी आर गोइंग टू ग्रिल द गव्हर्नमेंट वेर हांव तुका प्रायव्हेट मेंबर रिझोल्युशनां दाखयता व्हेरी इम्पॉर्टंट थोडीच 2022 ताणें घाल्लें चिफ्टेन्स मेमोरियल करचें म्हणून ओजोन पर्यंत एक फातर लागूं ना 2022 प्रायव्हेट मेंबर रिझोल्युशन ताजे नंतर विडो डिस्क्रिमिनेशनाचेर एक प्रायव्हेट मेंबर रिझोल्युशन घाल्लें आयलो कायदो कित्याक फॉलोअप जालो ना ताजे नंतर स्टेपल फूड विजय सरदेसाय आनी हांचे हे सी फेरर पेन्शन वेन्झीचे प्रायव्हेट मेंबर रिझोल्युशन हाय अनएम्प्लॉयमेंट रेट वेन्झीचे मार्च 2023 प्रायव्हेट मेंबर रिझोल्युशन खाजल लँडाचे विरेशाचे 31 मार्च 2023 ही इतली हेरिटेज कन्झर्वेशन पॉलिसी 28 जुलै 2023 4 वर्सां जाली प्रायव्हेट मेंबर रिझोल्युशनां गव्हर्नमेंटाच्या एश्युरन्साचेर तुम्ही विड्रॉ केली हावजान पूण ताजे नंतर फॉलोअप केलो म्हणजे हे कितें हातूंतल्यान म्हणून हांव कितें म्हणटा की दिस इज ओन्ली फॉर रील हे प्लेईंग टू द गॅलरीज तुमकां गोंयचे फुडें वचूना तुमकां कांयच म्हणून वचूना तुमकां जस्टीस फॉर रिबेलोन जागे केले म्हणून तुम्ही निदांतल्यान जागे जाले जी रेझोल्युशनां मांडल्या म्हणजे तेंच्यांनी उस्क्यानूच काडल्या ही सगळी घातलेली न्हू हय. आतां हे सरकारा कडेन 33 आमदार आहात 33 आमदार म्हणजे 32 जाता सो ते आपणाक जाय ते करता ही रेझोल्युशन घातली तेंच्यांनी आपणाचें काम करूंक जाय तेंच्यांनी फटींगपणां केली सरकारान फॉलोअप केला काय ना केला हे हांव सांगूंक शकना आमचे आमदारूच सांगूंक शकता सो ह्या डिस्कशनान विशाल बाबान फक्त लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक डायरेक्ट टार्गेट करा टार्गेट केला इट इज रॉंग विशालान मरे पयलींच सांगला It is की wrong. आपण आपल्या काँग्रेसची सहानुभूती आसा बरोबर आपण त्यात काँग्रेसच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक पर्सनली टार्गेट करप हे बरोबर म्हाका दिसना बिकॉज ही इज हे नॉट बरोबर. परफॉर्मिंग आणि ही इज डॅमेजिंग द काँग्रेस पार्टी आय वॉन्ट टू प्लेस इट ऑन म्हाका रेकॉर्ड दिसता. परफॉर्मन्स इज डॅमेजिंग द काँग्रेस पार्टी तू आता Let me- दोघी जण आपापले मत हांव मागे प्रामाणिक मत म्हणटा हांव प्रामाणिक मत म्हणटा हय लिडर ऑफ ऑपोजिशन खूप कमी पडटा ताज्यान ना विधानसभेत 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 ताजे परफॉर्मन्स बरा राजू बाब हांव 2 मिनटां सांगतो विधानसभेत ना विधानसभे भायर विधानसभेन आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचे परफॉर्मन्स हे बरे एकूच 2 मिनटां उलयता हांव. रील परफॉर्मन्स रियली ही स्टूड परफॉर्मन्स आमी अलायन पार्टनर तेजे आमी अलायन पार्टनर हांव जे खऱ्या तें सांगता ज्या जाग्याचेर वचून ताज्यान करपा जातालें तो विधानसभे सोडूनच दी तूं विधानसभे ताण तेगे विधानसभा काँग्रेस सोडून दी सोड बरें आसा. चल सोडून दी. आनी हाका 79 जेन्ना आमी जल्माक आयला तेतूंत त्या वर्सा साकून ताका अनुभव तागेल्या अनुभवा कडेन आमी कांयच उलोवपाक शकनात हय. आनी तेगे कायद्याचेर पोट धरून उलयलो तो पूण ज्या ज्या मतदारसंघात वचून ताज्यान जें काम करूं जातालें तें करपाक खूब कमी पडले लोपी खूब म्हाका सांग म्हाका ह्या इतल्या वर्सां भितर तो 40 मतदारसंघ भोंवला एलोपी 40 मतदारसंघ भोंवला मतदारसंघ उरला तूं सांग म्हाका खंयचो मतदारसंघ सारको काणकोण कितले पडयलो बाकी जखमात काणकोण कितले पडयलो तो आमच्या काणकोण काणकोण 22 इलेक्शना आयका येयला 22 एकूय कॉन्स्टिट्युएन्सी तो उरला केन्ना काणकोण केन्ना- एक जायला 2024 इलेक्शना केला. ते सुद्दां मिटींग आमी लायली आयका 24 आयला 24 आयलो सांग्यार भोवला तुम्ही meeting लायली, सावड्डी आयका ZP झडपी नाही गोंय शी, शी. भोंवूंक जाय. अरे तो हा विटनेस तो आलो म्हाजे बरोबर लोकसभा लोकसभेक इलेक्शन, इलेक्शन एकूच गोंय भोवला एक दीस आयला एक दीस आयला भावलो ना एक न्ही आमी एक फॅक्ट फायंडींग करया ते फॅक्ट अशें की तुका स्वता ऑपोजिशन पेल्यान दवर बाकी लोक कितें उलयता पेल्यान दवर काँग्रेस पक्ष कमकुवत पडटा कारण पळय स्ट्रॅटजी तुवें ठरोवपाचें तुकाच लोकांक घेवन वचपाक तूं निश्ठावान वर्सां इतलीं वर्सां रावलो तूं जेन्ना निश्ठावान पद्दतीन काम करता तूं जेन्ना बारीकसाणेन हें सगळें पळयता तेन्ना फुडाऱ्याक जाहीर रित्या कानाक धरपाचेय अधिकार तुका आसा हांव तुका एक सरळ एक क्वेश्चन करता तूं स्वता मान्य करना की काँग्रेसीचे जे पळय दुबळेपण आसा ते दिसान दीस वाडत आसा ना दुबळेपण आसा पूण ते वाडत वचना म्हणजे ते इम्प्रुवमेंट जाता आनी इम्प्रुवमेंट जातले बाय नेक्स्ट मंथ म्हाका दिसता खुबश्यो गोश्टी काँग्रेसीन जाग्यार पडपाच्यो म्हाका एक सांग तुमकां फोण्या इलेक्शनाच्या तोंडार एक भायल्यान मनीस आयात कित्याक करचो पडलो तो विशय आयज आमी ना घेतलेलो बरो कित्याक ऑलरेडी इलेक्शन कित्याक तुम्ही झेडपी ना, ना. Already निर्दोली तुमचा- मतदारसंघात आयज तुगेल्या लिडर ऑफ ऑलरेडी ऑपोजिशनान इलेक्शन डिक्लेअर जाला ओके candidate तो आमचो विषय कामाक सोडया लागला. तो विषय म्हाका तो दिसता विषय सोडया हय. ओके फुडले इलेक्शन मेरेन
तुमचे कडेन 40 उमेदवार आसपा जाय एटलिस्ट एक थोडे 5-6 जाण दुसऱ्या लोकांक दिले खंय आहा तुमचे कडेन खंय तुमच्या मतदारसंघात काम दिसता काम आमचे स्लो आसूं पूण काम चालू आहा आयज आमचे अलायन्स गोवा फॉरवर्ड बरोबर आसा आनी गोवा फॉरवर्डाचें अस्तित्व एक जर साश्टीतले 3-4 जर मतदारसंघ सोडले जाल्यार खंयच ना फाटल्या इलेक्शनाक तुमी तांकां जागे जंय फूट सोडिल्ले थंय तांकां कशें दारूण पराभव जालो ते आमी जाणात ना आमचो गोवा फॉरवर्डाचो तूं फक्त सांगता एक सीट जावं गोवा चार फॉरवर्डाचो सीट जावं. आमचो हांगा 19 मतान पडला सावड्ड्या सॉरी सांग्यार आनी काणकोण आमचे फक्त तुमचे 7 मांद्र्या मतांनी. कितले मतं पडली मांद्र्या एक आमगे सीट बाकी कडेन कुमार जो विचार आमी सो- कोण पडला. थोडेशे मिसअंडरस्टँडिंग आमच्या लिडरा भितर हय कुफुसांव थोडे आसा पळय हय. ते जर निभावले सो तू जाल्यार खोफसा म्हाका वास दिसता म्हणटा तू एक सांग म्हाका खोफसा वास खुबसा जाल्यार ना म्हणूंक शकना. खोफसा वास जाल्यार तुमचे माणिकरावा मुखार तुमी कार्यकर्ते वचून कित्याक सांगना तांकां बंद करा म्हणून ना सांगला ना आणि माणिकरावान पळय. तेचेर स्पश्टीकरण दिला हय माणिकरावान मान्य केला की पॉलिटिक्सान आमी एकामेका भितर उलोवंक कांय बंधन ना Correct. पूण कसली भाशा वापरता ना हांव तेचेर बंधन हांव- आसूंक हांव- जाय. हांव- हांव- हे हांव- न्ही, हांव जाहीरपणान सांगला दुसरे पक्षा बद्दल हांव उलयना गोवा फॉरवर्ड बद्दल तो उलयलो दॅट इज देअर प्रॉब्लेम हांव ते म्हणना हांव म्हणटा तुमच्या पक्षाचे फुडारी योग्य दिशेन काम करतात काय कितें तुमी आतां ठरोवपाक जाय आशिल्लें की आमचे हे उमेदवार आमचे जर समजा आमी ठरयले 5-6 उमेदवार दुसरे हांगा दितले पूण काँग्रेसीचे अमके उमेदवार आसतले ते हे काम करतले आतांच्यान संघटना बांदतले Already- मतदारसंघात ऑलरेडी उमेदवार आमचे थोडे कामाक लागलेले आसा नांव So सांग. आमी ते जाहीर नांव करूंक सांग. शकना आमी जाहीर करूंक नाही, पण शकना. सांग म्हाका, पण खंयच्या त्याच मतदारसंघात? ना ना आज आमी उलोवया. मतदारसंघूय आमी फॅक्ट उलोवया. सांगना. तू म्हाका सांग पण तुम्ही- आमचे उमेदवार ऑलरेडी कामाक म्हाका लागले. आवडला 15 तरी मतदारसंघ ना, सांग आमी- हे आमचे उमेदवार See, हे आमी लढतले पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी अशी टीव्हीच्या मुखार आमी मांडूंक शकना राजू- पूण आमी ऑलरेडी आमी कामाक लागल्या राजू बा- पूण तरी आमी एक्सेप्ट करता की आमी स्लो आसा आनी आमकां गरज आसा गोंयांत जे इतर विरोधी पक्ष आसा ल्हान जावं व्हड जावं तेंकां तेंचे कडेन 1% आसूं 10% आसूं पूण जे विरोधी पक्ष आहा तेंची गरज आयज गोंयकारांक आसा काँग्रेसीक गोंयकारांक आसा आनी काँग्रेस पार्टीक हुस्को आसा गोंयचो आनी काँग्रेस पार्टीक आमकां दिसता की गोंयांत हे भ्रश्ट जुमला पार्टी सरकार जे आसा तेका उडोवपाक आमकां एकठांय येवकूच जाय अशें एक परसेप्शन आसा सालसेतीन तुमची पार्टी सामकी बालेकिल्लो म्हणटा 66 म्हळ्यार तुका दिसता हे 2 मतदारसंघ आसात तांचे कडेन ते तुमी ओडून घेवंक शकतले खंयचे दोन बाणावले आनी वेळ्ळी आतां झडपी इलेक्शनाक कितें जालें झडपी ओके झडपी ओके थंय जालें न्हू झडपी इलेक्शनाक जालें कितें सो काँग्रेस पार्टीचें अस्तित्व खंय आसा खंय ना खंय कमी पडलें तेच जर तुमी निकश लायता जाल्यार ऑल गोवा झडपी पळयलें जाल्यार कितें दिसता तशें आमी सांगला न्हू आमी कमी थोडे कडेन पडल्या थोडे कडेन खरें खूब कडेन आमी पडले. कमी पडल्या आमचे कडेन थोडे कडेन बरी फायट दिल्या थोडे कडेन आमी फाटी उरल्या ना पूण तसो आनी तांचो तितून परफॉर्मन्स बरो जाला ह्या फाटी एज कम्पेअर्ड टू लास्ट झेडपी आमी अशें जायना, आमी सारके खंबीर, आमी कमी आसा. प्रॉब्लम कसो आसा संघटना वयर सरतलो जाल्यार लिडरांनी तांकां सपोर्ट करपाक जाय हांगा कितें जाला गिरदोली जो विरोधी पक्ष नेत्याचो मतदारसंघ थंय पहिल्या दीस परत आतां जिल्हा विशाल फक्त परिशदेच्या आमचो- ना, विशाल ना, फक्त ना, आमच्या विरोधी अमरनाथ पक्ष बाब, नेत्याचेरच उलयता. अमरनाथ बरं तो बाब म्हणटा विरोधी पक्ष नेत्याचेरच उलयता तूं पार्टी प्रेसिडेंटा बद्दल कित्याक उलयना पार्टी प्रेसिडेंटा बद्दल हांव उलयना कित्याक पार्टी प्रेसिडेंटाक सरकारी पैशा म्हणजे लोकांच्या पयशांतल्यान ताजेर सरकार खर्च करिना विरोधी पक्ष नेत्याचेर करता म्हणजे ताजी कांय जबाबदारी आसा ती जबाबदारी ताणें परफॉर्म करपाकूच जाय आतां तातूंत जेन्ना पक्ष संघटना येता म्हजो तो आतां संघटनेचेर उलयत न्ही विरोधी पक्ष नेत्याच्या मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीची जिल्हा परिशदेची दक्षिण गोंयची अध्यक्ष आशिल्ली ती आनी तिगेलो घोळ हांकां आज तुमी काँग्रेसीन घेतात रातचे ते बी आपल्याल्या ऑफिसान आनी दुसरे दीस ताका तिकेट दितात वॉट मेसेज यू आर सेंडिंग टू द केडर आता तुम्ही जसे म्हणतात की लोकांनी विश्वास बरोबर कार्यकर्त्यांनी या लिडरांचेर विश्वास कित्याक दवरचो आणि दुसरे हे सगळे पळय युतीचे राजकारण आहा अमरनाथ बाब हे तुज्या हायकमांडाक सांग आनी हांवूय सांगतलो हे कित्याक चल्लां हांकां चीफ मिनिस्टर जावपाची स्वप्न पडटात आनी हांकां काँग्रेसीक एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन जिखोवपाची ना हांकां हे खतखते जाय फाल्यां आरजी कडेन कॉम्प्रोमायज करप आरजीक सांगप आपल्या सपोर्ट कर आपा कडेन हे करप तांकां सांगप आपल्या सीएमाक सपोर्ट कर आनी हे खतखते करून आपूण चीफ मिनिस्टर कसो जातलो हे सध्या प्लॅन केलो जेन्ना तांचे कडेन 15 कॅन्डिडेट ना पण अशें तांकां- पूण तांणी तरी आसतना तांकां स्वप्न पडटा न्ही
म्हणून तुम्ही पळयना जॅकेटा सध्या ड्रेस कोड पळयना जाल्यार तुका कळटा न्ही हे जो सामान विशालाक मरे हे पळय विशालाक मरे पोट्टेड का पण तो उलयता एक लक्षात धर विशालाच्या या डिबेटचे डायरेक्शन म्हाका बरोबर नाही लागले विशालाक पोट्टेड का वन पॉइंट प्रोग्राम हय, झाला अमरनाथ बाब ते बरोबर नाही लीडर ऑफ ऑपोजिशन कित्याक चर्चा तू लीडर ऑफ ऑपोजिशन चेंज कर मरे आम्ही तू leader of opposition change आयज करावं जेन्ना ताजेर चर्चा उलयना. करता तेन्ना तू- सगळे अरे पार्टी तू- एकठांय तू येतले पक्ष- वयतले तो पक्ष- विषय नाही, तुका लीडर ऑफ बरं. ऑपोजिशन बरं. ह्याच्या डिबेटाचो विषय ना हय I सगळी will also बोलता come to one thing. See, आयची जी डिबेट आसा आमची डिबेट वी आर टॉकिंग अबाउट अलायन्स अँड आम्ही उलयतात विरोधी पक्ष तुम्ही योग्य ट्रॅकार आसात काय ना योग्य ट्रॅकार आसपाचे आणि बेसिकली आमी गोवा सेंट्रीक उलयतात म्हणजे आमी course. आमी alliance दिशेनूच उलयतात सारकें. तेन्ना आमी पक्ष उलोवया आणि पक्षान गोंया खातीर कितें करपाक जाय ही मुखाल्ली वाट उलोवया माझें म्हणणें की बरं तू म्हाका सांग फुडली वाट उलोवया तू म्हाका आतां सांग लिडर ऑफ ऑपोजिशन आमी जर discuss करपाक- डायरेक्ट क्वेश्चन केलो हय. अजूनही तुका संधी आहा म्हणटा Withdraw तो कर. फोंड्या नाही, इलेक्शन हांव withdraw तुमकां- करा. ना त्या हांव पयलीं म्हाजे गोश्ट जे हांव उलोवपाक स्टार्ट केलें तें कंप्लीट करता एक फक्त जर लिडर ऑफ ऑपोजिशन जर डिस्कस करपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता म्हाजी आनी विकासाली हांगा गरज ना पयली गजाल दुसरी गजाल हांव तुमकां एक सांगता आय हॅव टोल्ड यू वी वील सरप्रायज पोंडा रिजल्ट्स आर गोइंग टू सरप्रायज अ लॉट ऑफ पीपल आमी थंय बारीक मायन्यूट गोश्टींचेर काम केलां आनी आमी तेन्नाच कॅन्डिडेट घातलो जेन्ना आमकां कळ्ळें की भायल्यान कॅन्डिडेट येतलो आनी केडरांतलो येवचो ना आनी तोय बी असो केडर जो हार्डली 600 मतांनी डिफरन्स आशिल्लो तुमचो खंयचो 600 मतांचो केडरांचो डिफरन्स येयला? मान्य तुमचो आमचो खंयचो येयला केडरांतलो केडरांचो? मान्य. जेन्ना तू केडराचे आमच्याकडे- उलयता पण जेन्ना तू आमच्याकडे- केडराचे उलयता तेन्ना तू स्वताक विचारूंक जाय तुमचो आमी- कॅन्डिडेट एक केडरांचो नवीन तुमचो पार्टी- कॅन्डिडेट तुमची- 18 मार्चाक तुम्ही पार्टीन घेता आनी ताका तिकेट दिता आनी तू केडराची आतां- भाशा आमकां सांगता बाब अमरनाथ पणजीकर तुम्ही ते सीट रिटेन करपा खातीर झगडटा आमी रिटेन करपा खातीर झगडटा. आपूण आसूंक जाय आमी नीट आनी fresh- दुसऱ्याक घालूंक जाय आमी नीट. आमी फ्रेश ही कॅन्डिडेट कोंकणी घातला म्हण आसा. आमी फ्रेश आमी कॅन्डिडेट घातला आनी बावीस आमी- लेट मी कंप्लीट त्या हिसपान हांव गोवा माझ्या फोर्डाच्या हिसपान- प्रेसिडेंटाक हांव वालोर माझ्या हिसपान- कित्याक तेंच्यांनी हय. जाहीर डिक्लेअर केले हय. की आमच्या भितर कितेंय जावं लिडरा भितर मातशें धुसफूस जावं पूण गोंया खातीर म्हज्या हिसपान- गोंयच्या लोकां खातीर म्हज्या- गोंयाक एक दाखोवपा खातीर तेंच्यांनी एक पावल फाटीं म्हजे घेतलें. लेट मी कंप्लीट म्हज्या हिशपान गोंयान आज बीजेपी अगेन्स्ट झगडटलो जाल्यार एलायन्साची गरज आसा आनी हांव एक पार्टीचो वायस प्रेसिडेंट म्हणून हांव तुका सांगता हांव आय हॅव एक्सेस टू माय पार्टी नॅशनल प्रेसिडेंट हांव बसून हांगच्यान उलोवपाक शकता इतलो एक्सेस म्हाका ताजे कडेन आसा हांव ताजे कडेन उलयलां आनी वी हॅव स्पोकन दीस जेन्ना वाल्मिकीन हांव परत सांगता जेन्ना वाल्मिकी बाबान चार्ज घेतला तेन्ना आमी व्हेरी क्लियरली आमच्या नॅशनल प्रेसिडेंटा कडेन उलयला ही हॅज सेड ओके आनी म्हणून हांव तुमकां सांगलें ताजे नंतर एकूय भाश्य एलायन्साचेर जावं काँग्रेसीच्या अगेन्स्ट आमच्या अध्यक्षान करूं ना आनी तें जावचें ना आमकां आमी जाणात की पण ताजे नंतर तुम्ही फोंड्या घालून रे फोंड्या घातला बिकॉज ऑफ अ रिजन अँड दॅट रिजन हांव 27 बद्दल उलयता की 27 जर आमी बरोबर लढपाक जाय जाल्यार आमी आसात वी वील फायट इन बरं तुमची काय अटी असतली काँग्रेसीक हा? 27 लढपा जाल्यार तुमची काय अटी आमच्यो अटी कांयच ना आमच्यो अटी इतल्योच की पयलीं सगळ्यांनी मेळचें गोंयाक कितें जाय तें डिस्कस करचें फुडलीं 5 वर्सां आमी सरकारान येवन कितें करतले तुम्ही हें डिस्कस तुमकां करचें अंदाज कितल्यो जागो जाय पडटले आमी जाग्याचे उलयत ना ना कशें अशें आमी वी वील सीट टुगेदर आमकां जर फायनली डिस्कस जालें आनी 5 जां दिली न्ही आमी घेवपाक तयार आसा इफ इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा वी आर रेडी पांच फॉर जाणां घेवपाक तयार आहा? वी आर रेडी फॉर इट वी आर रेडी फॉर इट ते आमकां विश्वासूच ना तेंच्यांनी विश्वास संपादन करपाक विश्वास माझी संपादन तेंचे कडेन तुमचेर कसो करपाक मागणी तर? की जर तांकां खरेंच दिसता आमी एलायन्स करपाक जाय आमी काँग्रेसी बरोबर आसले आमकां जाग्याचे गोंयांक कितें जाय जाल्यार आयज तेंच्यांनी लोकांक दाखोवन दिवचें फोंड्या तेंच्यांनी जो कॅन्डिडेट घेतला तो तेंच्या कॅडरांचो न्हू सो तेंच्यांनी तो विड्रॉ करचो आनी दाखोवन दिवचें की आम आदमी पार्टी हो गोंया खातीर आसा एलायन्सा खातीर आसा बीजेपीक उडोवपा खातीर आसा विश्वासाचेच उलोवया एकच मिनीट विश्वासाचे उलोवया जो कॅन्डिडेटा बरोबर रुलींग पार्टीचे कावन्सिलर भोंवता जो कॅन्डिडेटा बरोबर कॅन्डिडेट फायलींग पेपर फायलींग करतकीर जे रुलिंगान आशिल्ले त्या मिनिस्टराचे पांय पडटा अक्षरशः अशा मनशाचेर आमी विश्वास दवरप तुम्ही दोघी जाणांनी बीजेपी क्रिटिसायज करपाची न्ही, तुम्ही एक म्हाका न्ही, क्रिटिसायज आमी करपाक लागले criticize- पळय हांव सांगता हांव एक गोंयकार आनी म्हज्या खातीर पार्टी पयलीं गोंय पयलीं येता
पार्टीच्यान पयलीं गोंय येता. ह्या गोंया खातीर म्हजेरच कितल्यो तरी केसी आसात, कळ्ळें न्ही, वेगवेगळ्या हेतून म्हाजेर केसी आसा. म्हज्या खातीर गोंय येता. हांव ह्या पार्टीचो एक नाही सगळे बरोबर आहा. ताण तुका दोन गजाली सांगल्यो. एक तुम्ही कॅन्डिडेट फाटी घ्या. टॉकिंग अबाउट कॅन्डिडेट फाटी घेवपाचो टायम असो न्ही. आमी ताज्या अध्यक्षाक ताज्या पयलीं सांगिल्लें, फायनल डेट जावच्या पयलीं सांगिल्लें आनी नॉमिनेशन फायलिंग करच्या पयलीं सांगिल्लें, अमको कॅन्डिडेट दी, जावं तुज्या केडरांतलो कॅन्डिडेट दी. आमी कोण तो सांगूना, तुज्या केडरांतलो कॅन्डिडेट दी, वी वील बॅक यू म्हणून ताज्या अध्यक्षाक पयलीं सांगिल्लें. आनी आतां नॉमिनेशन फायलिंग जालें, इलेक्शन थोड्या दिसांचेर आसतना आनी म्हाका दिसना तेंचे आनी हे भितरले भितर हे उलोवन कांयच फायदो ना. जो पर्यंत अरविंद केजरीवाल उलोवचो ना प्रश्न तो पर्यंत हेंच्या हांव म्हणटलो राहुल गांधी राहुल गांधी येवन उलयता. विकास विशालान डायरेक्ट सांगला की युती केन्ना जावचीच ना आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेस. तर तुका आम आदमी पार्टी तांचें एकूण काम तांणी घाल्लें फोंड्या. मागे प्रामाणीक सांगू, आमकां एलायन्स जर गोवा फॉरवर्डार आनी काँग्रेसीन मनांतल्यान गेलो आनी कितें एक सारको केलो जाल्यार आमकां बाकीच्या पार्टीची गरज ना. वेवस्थीत जर एलायन्स केलो जाल्यार आनी जर तांकां दिसता की तांकां चीफ मिनिस्टर कोणा जावपा ताणें डिक्लेअर करता तांचे चीफ मिनिस्टर. आमी प्रश्न जर खऱ्यांनीच जर भारतीय जनता पक्षाक कुशीन दवरून एक गोंयकारवादी जर सरकार हाडपा जाय जाल्यार विजय सरदेसायाच्या मुखार वचून आमी सगळ्यांनी बसून ताका फुडें काडून हें सगळें करपाक जाय. हें म्हजें प्रामाणीक मत. म्हाका एक सांग, आनीक एक पार्टी आहा ताची आमी चर्चा करूं ना, ती आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स. आरजीक तुमी कितलें महत्व दितात? आरजी तुमचे बरोबर आयले जाल्यार तुमी घेतली काय कितें? आनीक एका अर्दान आम आदमी पार्टी, आरजी, गोवा फॉरवर्ड हो एक केदो व्हडलो फोर्स जावं शकता. सो तूं हें कशें पळयता? आमकां दिसता सगळ्यांनी एकठांय येवचें. हय, सगळ्यांनी एकठांय येवचें. कित्याक आयज सिट्युएशन अशें आहा की काँग्रेस पार्टी आयज अशें म्हणूंक शकना चल आमीच वयतले फुडें, जायना. परत स्प्लीट जातली वोट. हांगा गोंयांत कितले मतदारसंघांत 25 ते 30 हजारचो मतदारसंघ, तितून 200 मतांचो ह्यावटेन त्यावटेन जाले जाल्यार कॅन्डिडेट पडटा. अशी उदाहरणां फाटल्यान आमकां 2022 आमकां दिश्टी पडल्या. सो आमी अशें म्हणना की आमी ना, आमी एकला चलो ना, आमी सगळे मेळोन वचोंक जाय. बीजेपीक जर हरयतले, कित्याक तेंचे कडेन आयज सत्ता आसा, तेंचे कडेन पयसो आसा, चोरयेचो पयसो आसा. आनी संघटना जोरदार संघटना आसा. आमकां ती सगळ्यांक मेळोन हांव तुजे कडेन येता. सगळ्यांक मेळोन आमकां फुडें वयचें पडटलें. जर तांकां फुडें येवपाचें ना, जशें आम आदमी पार्टी तेंचे हिडन एजंडा आसा. न्ही आमचो हिडन एजंडा न्ही, तुमच्या भशेन फ्रेंडली फायट करपाची संवय ना तेंच्यांनी केन्ना आमकां. प्रयत्न गोवा फॉरवर्डाच्या कॅन्डिडेटाक कोण तुम्ही हरयलो, तुमचो कॅन्डिडेट घालून तुजो ब्लॉक प्रेसिडेंट काम करतालो. म्हाका विशाल हांव आतां प्रोग्रामाचे निमाणे कडेन हांव एकूच पॉयंट सांगता. अमरनाथ, म्हाका एक सांग, राय ते लोटले नुव्या जेन्ना झेडपीचें इलेक्शन जालें तेन्ना काँग्रेसीच्या उमेदवारा विरुद्ध आप आशिल्लो, आरजी आशिल्लो, सगळे आशिल्ले. तरी आसतना काँग्रेसीचो उमेदवार थंय जिखलो. राय गोवा फॉरवर्डाचो कॅन्डिडेट आशिल्लो, तरी आसतना आरजी आशिल्लो, हे आशिल्ले, तरी आसतना थंय गोवा फॉरवर्डाचो कॅन्डिडेट जिखलो. ह्या सिच्युएशना भितर तुका अशें कितें दिसता की आमकां बाकीचे जाय? अरे म्हाका दिसता काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड आतां बसात, आतां कितें म्हणटा एक स्ट्रॅटजी करात, सरात फुडें, सरकार तुमचें येता. हांव अशें म्हणा, तुमी दोन हे कॉन्स्टिट्युएन्सीचें उदाहरण दिलें, राय आनी नुवें. अश्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी जाग्यार आसा ज्यो नॉर्थ गोव्यान आसा. ते राय जावंक शकना आनी ते नुवें जावंक शकना. नुवें ही एकदम वेगळी कॉन्स्टिट्युएन्सी. थंयसरले वोटर हे वेगळे आसा. बरोबर. सेम रायचे वोटर वेगळे आसा. बरोबर. थंयसर बीजेपीचे प्रेझेन्सूच ना. सो थंय कॅन्डिडेट तूं काँग्रेसचो जाल्यार काँग्रेसीकूच मारपी लोक थंय आसा. पूण हें उदाहरण तूं पुराय गोंयांक लावंक शकना. ही वस्तू म्हाका सगळ्यांक कळटा. तो सांग तुका थंय तेंच्यांनी कॅन्डिडेट घातले. थंय आसलेल्या लोकांक बरें मत फुट्टाले न्हू. जशी तुमगे 2022 फुटलां. म्हाका आयज आनी नॉर्थ गोवा काँग्रेसीक आनी गोवा फॉरवर्डाक साऊथ गोवा पेक्षा नॉर्थ गोवा सामकें बरें आसा. तूं लोकांले विशाल प्रोग्रामाचे निमाणे कडेन आमी पाविल्ले आहात. सगळें बरोबर आहा. विरोधी पक्षाचो रोल, विरोधी नेत्याचो रोल, काँग्रेस आम आदमी पार्टीन भितर आशिल्लें धुसफूस. 2027 जर सगळे विरोधी पक्ष एकठांय आयले नात आनी सूत्रबद्ध रिते काम केलें ना, एकठांय येवनय फायदो ना. आमी पळयलां पणजे म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक एकठांय आयले, फायदो कांय जालो ना, कारण सूत्रबद्ध रित्या काम करूं ना. आनी म्हाका आतां दुबावच दिसता
की सुत्रबद्ध एकठांय आयिल्ल्याचो एक आवडटले भितरल्यान एकमेकाचे पांय ओडटले हें सामकें जावपाचें आहा म्हणल्यार आमी धरून चलपाचें की 2027 BJP येवपाची. सध्या जी परिस्थिती पणजे कॉर्पोरेशनाचे इलेक्शन जालें थंय कितें जालें आतां तूं म्हणटालो परतो विरोधी पक्ष नेतो डायरेक्ट मिडिया स्टेटमेंट करता की आपूण गेल्लो आपाचो कॅन्डिडेट चुकीच्याक प्रचार केलो तो जिखलो म्हणटा तो बाकी आपल्या लागना. म्हणजे थंय जे काँग्रेसीचे पदाधिकारी जे थंय कॉन्टेस्ट करताले तांणी बाबड्यांनी कितें करपाचें म्हणजे वॉट मेसेज यू आर ट्रायंग टू सेंड टू द केडर वॉट मेसेज यू आर ट्रायंग टू सेंड टू द तूं आतां 2027 जे आतां सामकी 7-8 म्हयन्याचेर आयलां स्ट्रॅटेजी कांय ना एकामेका कडेन झगडटात आमी क्लियर पळयलां. म्हजे कोतार काँग्रेसीच्या हाय कमांडान आतां सामकें फर्म डिसिजन घेवपा जाय कोणाक पार्टी बरोबर रावपाय ते रावात ना सोडून आतांच वचात आनी पक्ष संघटना फुडें व्हरपाक जाय. हांव सांगता काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड कॅन डेफिनेटली मेक द डिफरन्स. ओके विकास म्हाका सांग तूं कशे तरेन पळयता आतां ही सगळी कोफसांवां तुमकां जुडास म्हणलें सगळें बरोबर आतां फुडें तुमी वतले कशे म्हाका 1 मिनट भितर जाय. 1 मिनटां सांगता आमची स्टेट एक्झिक्युटीव मिटिंगी आमी हेंच ठरयल्लें आमी ऑर्गनायझेशन घट करया ज्या जाग्याचेर आमकां मेळ्ळें जाल्यार सीट मेळ्ळें बरें आसा ना मेळ्ळें जाल्यार आमी ते काँग्रेसीक दिताय तो काँग्रेसी पूण दोगांयनी मनांतल्यान युती करपाक जाय. ओके सो आतां जर एकामेकाचे पांय ओडपाचो प्रयत्न विशाल बाबान सांगलें मनांतल्यान म्हाका सांग तुमी केन्ना ठरयताले 25 जागे लडोवपाचो निर्णय आतां फुडें केन्ना 25 जागे लडोवपाचे आमी 25 जाग्याचे ऑर्गनायझेशन सध्या घट करता ज्या जाग्याचे आमकां मुखार वचपाची वाट मेळटा. तुमी आनी एक थोडे तेंप रावतले 2 आमी ऑलरेडी स्टार्ट केला म्हयने आनी म्हाका दिसता हें जालें 5-6 तारखेच्या नंतर पळय आमी कितली जाणां इंडक्शन स्टार्ट जाता तें आमगेलें ऑल ओव्हर गोंयांत सगळे कडेन इंडक्शन तुमी केन्ना मेरेन रावतले काँग्रेसीक आमी आमचें ऑलरेडी काम स्टार्ट केलां काँग्रेसीन आतां आपल्या डिसिजन केन्ना जातील बेगीन घेवचें. ओके संदेश बाब म्हाका सांग आतां स्ट्रॅटेजी बाकी सगळें सोडून दिवया तुमी एकठांय येवपा खातीर तडजोडी करच्यो पडटात तूं अटी घालपाक शकना तुका काँग्रेसी बरोबर तडजोड करून ह्या युतीन सामील जावपाचें आसा काय ना. हांवें परत सांगता आमची अटी कांयच ना हांवें खंयच्याच सिटांचे डिमांड करूना जावं आमी कांयच सांगनात आतां तो परत ते नाही अटी घालता तुमी मान्य करूया कारण अटी कसली? तुवें म्हणला एक अट तुमी भायल्यान कॅन्डिडेट आयात केलो तुमी आयात केल्लो ती अट कशी आसा गोंयान भितर संदेश बाब मान्य करूया सगळे म्हणून इलेक्शन लडपाक सगळे म्हणून एक 100च लोक आहात ते हांगच्यान ते वतले आतां. हय पूण जेन्ना एखाद्या कॅन्डिडेटाचे हाजेर दुबावूच आसा पयलींच्यान आसा ते मागीर तातूंत आमी सपोर्ट करपाक शकना. पळय कशें आसा दुबावान जर मुखार गेले जाल्यार आमी खंयच एकठांय येवचे ना प्रत्येकान आपापल्या कॅपेसिटीचेर लडपाक पडटलें. म्हाका दिसता ज्या भशेन आतां दोगूय उलयले अजून सेम एप्रोच आसा जर तो सेम एप्रोच उरलो आनी कांयच कॉन्फिडन्स आमकां मेळना की गोश्टी बदलपाक शकता जाल्यार वी वील गो द वे वी हॅव बीन गोईंग वी वील वर्क फॉर द बेजीक नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ गोवा आनी जर खंय तरी आमकां कॉन्फिडन्स मेळटा की गोश्टी बदलतल्यो जाल्यार डेफिनेटली आमी तांच्या बरोबर आसतले. तो कॉन्फिडन्स दिवप काय ना दिवप हें तांचेर आसा. खबर ना म्हाका 1 मिनट भितर जाय तुज्या मनांतली तळमळ कितें. एक म्हटल्यार तेंचो कॉन्फिडन्स आमी परतून दिवंक शकता तांकां परतून एकदां सांगता ते जिखाना फोंड्या ते जिखाना फोंड्यान फायट इज बिटवीन काँग्रेस एंड BJP एक क्लियर कोणाकूय विचारल्यार ते जिखाना ते कित्याक कॉन्टेस्ट करता खबर ना तेंचो कॉन्फिडन्स आमी तांकां परत दिता तांकां तो रेस्पेदूय दिता तेंच्यांनी पयले स्टेप फोंड्याचो कॅन्डिडेट आहा तो विड्रॉ करचो. तूं तांकां बरें ताणी फाटल्यान घेतलो तूं आतां शब्द दिता की 66 तांकां हे दोग जाण जिखून आयल्या आनीक त्या भायर आनीक 2 ती जागे मागीर कमिटी तेंची आसतली आमच्या ते मेळोन थारायतले. ओके पण एक आमचे हे कितें तेंच्यांनी आतां फाटीं घेवचो आनी आमचो कॉन्फिडन्स तेंच्यांनी जिखचो. ओके फुडें संघटना बांदप फुडें संघटना आमची बांदपाक आनी विशालान थोडे चुकी म्हण तेंची कमीपणां म्हण आमची लिडर ऑफ ऑपोजिशन फाटली वर्सभर जालें तेच ऑपोजिशन आमदारांची जी कमी आहा ती कमी भरून येवपाक जाय ते सगळे आमदार बरोबर रावपाक जाय आनी खास करून ह्या गोंयचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी गोवा फॉरवर्डचो आमचो आमदार आदलो उपमुख्यमंत्री मंत्री जालो एक बरो लिडर तेंच्यांनी दोगांयनी एकठ्यान येवप हें गरजेचें. त्याच बरोबर आमचे जे हेर आमदार आसा ते सगळे एकठांय बसून तेंच्यांनी फुडलें गोंया खातीर फुडलें पावल मारपाक तेंच्यांनी सगळ्यांनी एकठांय बसप आनी आपणाचे जिबेचेर आपणाच्या उतराचेर कंट्रोल दवरप हें खूब गरजेचें. आनी जें कमीपण येयलां आयज पासून
ते भरून काडपाक तितून सुदार येवपाक जाय. पण एकट्याकूच कोणाक टार्गेट करनासतना आमी म्हाका दिसता आमी दर एकट्यान त्या आमदारांक आमी जाप विचारूंक जाय. तो हडणचो आमदार जावं, तो केपेंचो आमदार जावं, तो कुंकळेचो जावं, तो क्रूज सिल्वा जावं वेलजी वेगे जावं आमचो RGPचो विरेश बोरकार जावं, ह्या सगळ्यांचे जर चुकता कमी पडटा तांकां सुदारपाचें काम जे जाणकार आसा जे लोक आसा तेंचें काम आसा. कित्याक लोकांक हुस्को जर पयलींच स्टार्ट केला 67% वोट ह्या BJPच्या अगेन्स्ट आणि 33%चे जिखले. सगळ्यांनी आमी एकठांय येवप गरजेचें. गोंयची BJP काबार करप, गोंयचें सरकार हें सोंपप आनी नवें गोंयकारांचें सरकार हाडप हें खूब गरजेचें आसा. ही चर्चेचो उद्देशच आशिल्लो कितें की सत्तेर येतले विरोधी पक्ष म्हणून न्ही, पूण एक सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून तुम्ही काम करतले काय कितें. सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून फुडल्या 2027 विधानसभा वेंचणुकेन तुम्ही मुखार सरतले काय कितें. मेन म्हळ्यार कितें हेजे पळय कितें बॅलन्स जाय, सत्ताधारी आनी विरोधी पक्ष हाजे बॅलन्स हल्ला, ताका लागून लोक अस्वस्थ आसा, लोकां मदीं एक उचंबळें आसा. आनी ही पळय जें हांवें म्हणलें न्ही ऑपोजिशन बाबा आपले योग्य दिशेन योग्य ट्रॅकार आसा काय कितें, हो लोकांचो प्रश्न. लोकांचे प्रश्न मांडपाची गरज आसा. पळय आज जवळ जवळ कितलीं आंदोलनां एका बरोबर लोक आयल्या मुखार. लोक म्हणटात की फक्त विधानसभेन न्ही, विधानसभेच्या भायरय बी सरकाराची तुटून पडपी एक संघटना जाय हांगा जी पर्रीकार करतालो, जी BJP करताली. तेच हे चर्चेचो हावेस आशिल्लो. म्हाका दिसता तुमी सगळे तळमळीन उलयल्यात, हातूंतल्यान योग्य मेसेज लोकां मदीं पावतलो अशी हांव अपेक्षा करतां. अमरनाथ बाब, तूं, विकास भगत, विशाल आनी संदेश बाब, तुम्ही आमचे कार्यावळीन आयले आनी तुम्ही पोटतिडकीन मतां मांडल्यात अशें हांव मानता. तुमकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद दिता. पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.